प्रार्थना करूं सेशन मुखार सूर्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस करताना पडलेलं एक तर बकासुराल भाव किरमिरा राक्षस टाक मारलेला आहे भीमानं. मागीर जटासुरा मारलेला त्यावेळी पडलेलं आहे. आणि मागीर त्यात अशी सिच्युएशन आयिल्लें की अर्जुन स्वर्गात चमकलेलो तांगेले ते वनवासा टायमारी. आणि पांडव जन पुरा उत्तर दिशान वतात बद्रिकाश्रमाक. आणि महाभारतांत मस्त सकळ उल्लेख आसा त्या तीर्थयात्रा पर्व म्हूण आसा. तांणी कितले सकळ कुंडा स्नान करतात ती कितले सकळ त्या उल्लेख आसा पुरा एक 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 स्थानार वचून ते भारी विवर्सून आसा. म्हळ्यार ते सगळे पर्व तूं ताकाच आमी खंय इंडियांत खंय भारतांत खंय वतात पळय खंयचे एक सान गांवां गेल्यार वय एक देवस्थानांत अशें सांगतलें की हांगा पांडवां येयलीं ती म्हूण. म्हळ्यार त्या प्रकारार तांणी ते भोंविलीं ती आनी एक एक स्थानां वचून ताचे म्हणटात पळय तांणी ते देवाल सेवा कशें करचें ते पावोवचें तांणी एक एक स्थानां वचून केलेलें आसा. आनी थंय ते कोण कोण व्हड ऋषीगण मुनिगर पुरो आशिल्लीं ती तांगेली सेवा करून तांणी मुखार सरता आशिल्लीं. सो आमी त्या पॉयंटार आयिल्लीं लास्ट टायमाक खंय खंय कशी तांणी ते द्रौपदी ते सौगंधिका ते सहस्र कमलाचे खातीर मागून घेता एक भैमाल की हाडका म्हणून. आनी तो कशी ते वयर ते एक स्थानार वता आनी थंय मागीर कुबेराल जनावट लढाई करता. मागीर कुबेर सांगता अडना ताका घेवन वचचे दी म्हूण. मात ताचे पयशे फुडें आमी पळयलेलें थंय वकाच पयशे फुडें एक मंतार जावन आशिल्लो एक मांकड आसता. आनी त्या मांकडाल ताका बाल उखलचें जायना म्हूण पळयलेलें. मागीर आमकां कळटा की भिमाक कळटा की साधारण सुमाराच न्ही कोण की म्हूण. आनी ताका दिसता मनांत की हो हनुमंतूची म्हूण. आनी मागीर ताणें सांगच्याक वेळेस भिमान की तुगेलें तें व्हड रूप दाखोवका म्हूण. तेन्ना हनुमंताक भारी खुशी जाता भिमा मेळ्ळो. आनी एक लेकार तांणी भावंडाची कसले की दोग जन वायुपुत्रचे. आनी तांणी भीम भार एक सत्कार करता हनुमंताले. हनुमंतूय ताका पटोवन धरता. आनी भारी खुशेली पुरा रामायणा विशयी भिमा ताणें सांगचें आसा हनुमंतान म्हूण पळयत. आनी त्या प्रकारारी तागेलें तें व्हड जावन आशिल्लें तें रूप त्या वेळी दाखयता. हनुमंत सांगता आनी कितलें जावं तितलें व्हड जावं येता म्हूण. तेन्ना भिमान सांगचें वेळेस की तेन्ना तुवें रावणाक तुवें मारयत आशिल्लें म्हूण. तेन्ना हनुमंतान सांगचें आसा की मेगेल देवालें रामालें गौरव उण जावचें न्हय म्हणजे रावणाकय हांवें मारयत आशिल्लें म्हूण. सो त्या प्रकारार तांगेल पुरा मस्त सकट तांणी विशय उलोवन घेता ती त्या महाभारतांत आसा. आनी हनुमंतू मागीर एंडारी तांकां आशिर्वाद दिता की तुमी विजयी जावका तुमगेले मुखार युद्धांतू. आनी हांवें स्वयं कपीध्वजारी म्हळ्यार अर्जुनाले रथारी हांव विराजमान जावन ते युद्धांतू म्हगेलो आशिर्वाद तुमगेले खातीर आसा. आनी हनुमंत मात सांगता की हांगा हें आसा पुरा जाग्यार भोंवताना चिक्के त्या जाग्याचे गौरव दवरका रिस्पेक्टफुली आसूं का म्हूण हनुमंता सांगता. कसं जाल्यार उणेपण येवचें न्हय म्हणून भिमा सांगता कसं की हें पुरा तुमी येवची हें बद्रिकाश्रमा मुखार वयल जागो हें पुरा दिव्य स्थळ. सो कसं न्हय डिस्टर्बन्स जावचें न्हय अशें पुरा तांकां तागेले विशय उलयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी एक पळयत तें आमी हांतू एक पळयलेलें
की इतले एक शक्ती म्हळ्यार एक ह्या मात्र नाही म्हणतात फिजिकल स्ट्रेंथ मात नाही. मात खंयचे आमगेले एक आमकां देवान दिलेले खंयचे एक गुण असल्यार खंयचे एक स्किल असल्यार आमी केन्ना ते देवाल सेवे यूज करता ती तेच ना म्हळ्यार आमी केन्नाची देवाल टीमान सुका तसं म्हूण एक त्या पॉयंटारी आमी एंड केल्लें. आनी मुखार सुनाजी पळोवया नेक्स्ट पॉयंटारी. सो आत्ता तांणी आनीक मुखार मुखार सून वता आसतना आनीक जाग्यारी आनीक भारी एक चंद फूल मेळटा म्हूण दिशिल्लें असं. एक एक जावन ते थंय एक पॉन्ड आशिल्लें थंय. तेन्ना तांतूय म्हाका थंय हांवें न्हंये वाट कनेक्टेड आशिल्लें. तेन्ना द्रौपदी अप्पा सांगता की हें हांवें इतलें चंद फूल आस म्हूण हें हांवें म्हळ्यार तीन कसन तिगेलें तें अनुश्ठान करचें आशिल्लें तें फूल आनी दिवन हें हांवें एक चंद फूल आस म्हूण दिसता गे. तेन्ना आपास भीम सांगता की जायत हांव घेवन येता म्हूण. आनी थंय त्या मुखार खंय वचून पळयत गे मात त्या वेळी पळयल्यार ते गार्ड्स आशिल्ले की रक्षण करच्याक त्या एरिया वचना त्या वेळी कुवेराले एरिया आशिल्ले की. आनी थंय ताका राबयतात भिमाक आपास सेकंड टायम की हांगा येवचें ना म्हूण. तेन्ना भीम आपास सांगता की हें पुरा सृश्टी देवालीची हें कसं कोणालें हाजें मोनोपोली ना. हें हांगेलो एरिया तांगेलो एरिया म्हणून आनी हें फूल हांव घेतास देवाल सेवे खातीरची सगळ्या तुमी ना म्हणू ना म्हूण म्हाका कसं परमिशन जावका म्हूण ना म्हूण. आनी ताकाय गोत आशिल्लें की कसं हें पुरा फूल घेता ना ते द्रौपदी वय ते देवाल खातीर उपयोग करता. तसले त्या प्रकाराची एक भावन आशिल्ली भीमाल. ताकाची थंय वचचा आनी आपास म्हणटात पळय ताका राबयतात तांणी तेन्ना भीम तागेली गदा घेवन कोण मुखार येता तांकां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका मारूं वयले तेन्ना. आनी थंयची तें म्हळ्यार ते साधारण मटाचे कसले की ते एकदम हायर लेवलार आशिल्लें तांणी मनुष्य न्हय आशिल्लें. ते एक प्रकार आसा ते गंधर्व यक्ष तसं लोकावट कनेक्टेड जागो तो. सो ते साधारण मटाचे न्हय तांणी जाल्यार तांकांय तांणी म्हळ्यार मनशाक ना कितली बलिश्ट आसता ती शक्ती आसता जाल्यार भिमाल मुखार तांकां राबचें जायना. आनी तांणी वचून म्हणटात पळय एक कंप्लेन करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा की कसं करचें येता कसं करचें येता म्हूण. सो त्या प्रकारार तेन्ना म्हणटात पळय भीमाक एलाव करता ती फूल कुवेर सांगता की दी म्हूण हें सॉरी हें सौगंधिकाचें फुल्ला खातीराचें सूरज येता. सो एक आसो म्हूण सांगता की कुवेर तांणी देवाल भक्ताची तांकां सोडी तें फूल घेवन वचचें म्हूण. सो त्या प्रकारार तें फूल घेवन वता ती म्हणून तें फूल घेवन भीम वता द्रौपदीक भारी खुशी जाता म्हूण. आनी हें एक पंथ जावचें कुवेराल ओट्टू फूल हाड सौदगंधिका मात आपास एक पंथ तांणी मेळचें असं म्हूण सांगिल्लें आसा. केन्ना हें पुरा जाता आसतना युधिश्टिराक चिक्के दुख्ख जाता हें पुरा अशी कसन की एक यक्ष जनावट गंधर्व जनावट लढाई जालेली. आनी म्हणटात पळय ताका युधिश्टरा समदिसता न्ही ताका युधिश्टर भिमा सांगता की चिक्के पडले अशी लढाई आनी कोर ना कोणाले ओट्टू म्हूण. सो हें सूर्यपंथा जेवचें आतां एक दोन्ही पंथा वय आपास एक फूल हाडचें द्रौपदीन रिक्वेस्ट केल्ले खातीर आपास तो त्यांची डायरेक्शना वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या पंथा वताना हागेल भिमाल मन आसता की वचकी ना म्हूण तो द्रौपदी सांगता की आपासचे देवता जे नसली तांगे लढाई जाता तशें पक्कने जाल्ल्यारी म्हूण. तेन्ना द्रौपदी सांगता की अर्जून आशिल्ले जाल्यार हें पुरो प्रॉब्लेम जायनाशिल्लें म्हूण. तेन्ना भिमा दिसता की तशी न्हय बाबा हांव घेवन येवं कसं प्रॉब्लेम जायना बा ताका आपास वता म्हूण सांगिल्लें आसता. सो हे दोन्ही पंथा आपास वताना हें आनीक एक जाग आसता मात हें जाग कुवेराल अधीन आसता. म्हळ्यार हें भुमीर असल सकट जाग आसा खंयचे तें एक म्हणटात पळय दिव्य कनेक्शन आसा. कशें आतां आमी हें भौम वृंदावना वय चमकल्यार तें एक वृंदावनावट कनेक्शन आसता जें गोलोक वृंदावनावट तसलें विंगड विंगड जाग आसा त्या पुरा कडेन खंयचे एक एक लोकावट ताचें कनेक्शन आसा. सो हें कुवेर लोक हे यक्ष गंधर्वान राबचें त्या एरिया कनेक्टेड आशिल्ली जागो भुमीर. सो थंय वताना आपास तो फूल घेवचें येताना आपास तांणी सोडनात ताका की हो दोन्ही पंथ आयलो म्हूण हें विंगड एरिया जाल्यार दोन्ही पंथ आयलो म्हूण ताका घेवचें सोडनात. ह्या पंथा तागेलो फायट करनात तांणी तांणी सीदा कुवेराल कमांडर आशिल्लो मणिमन म्हूण तो व्हड एक राक्षस तो कुवेराल मेन कमांडर तो म्हळ्यार कोणी कसं केल्यार
कुबेरान वचूं का म्हण ना तोची तो प्रॉब्लेम सॉल्व करत आशिल्लो. तांणी वचून सांगतात की भीम आयिल्लो सपास फूल घेवन वचचे ते अलाउड ना म्हणून. तेन्ना मणिमण सांगता, तुम्ही एक मनशाला भिवन येतात वे म्हणून. कसं नमुना एक तुमगेले एक भंय आबा. एक मनशा कशी भितात तुम्ही म्हणून मणिमना दिसता काही जाल्यार हांव वता म्हणून सांगता. आणि ते मुखारसून वता आणि तांणी सुरे वतात की मणिमनान सांगल्या वचूं का न्हय जाल्यार ही भीमान मारलेली पेट्टा. तांणी अर्ध पुरा मुर्शीद जावन पडता ती मरता ती और धांवन वता ती. ते मणिमना न्यूज आपास येता की तूं सांगिल खातीर तांणी चमकली ती जाल्यार कोणाक भीमा लोट लढाई करूं जायनी म्हणून. ते मणिमना दिसता काय हांगेल साथ दिना दिसता म्हाका वचूं का दिसता आतां म्हणून. आणि कोपारी तो मणिमन राक्षसू वत्ता म्हणून सांगिल्लो आसा. आणि ते मणिमन राक्षसान ते वत्तरी तागेल्या काही होड गदा आशिल के एक त्या होड गदा घेऊन भीमा पळयलशी ताका कळतं की तो होची वेळ येवन हांगा डिस्टर्बन्स क्रिएट करता असं. म्हणून तो वचून त्या गदान भीम थंय तेन्ना तितलो रेडी नाशिल्लो की पक्कने कोणी येवन इतलो व्हड गदान मारतली म्हणून. म्हणजे ते विंगड जना तो सुलभ रितीर मारत आशिल्लो. जाल्यार मणिमन हो व्हड राक्षस आशिल्लो. एकदम स्पिडार येवन तो म्हणटात पळय अशी गदान वार करता मारता म्हणजे एक म्हणतात पळय साधारण म्हणटा पर्वत भेतून वचूं का तशी त्या प्रकारात घट्टी मारता म्हणून. आणि भीम ट्राय करता खंय की त्या गदान मारताना शिके बेंड करून ते चुकोवच्याक जाल्यार मनी ताका मारणू सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते मारले पेट्टाक भीमाल एक पण बोध चुकून पडता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार मणी म्हळ्यार तितली शक्ती आशिल्ली की भीमाल तसले योद्धाक वे एक पंता म्हणटात पळय बोध चुकोवच तितलें ताणें मारलें म्हणून पळयता. आणि ताणें मारून पडलेलीच पेट्टा पुरा जेन्ना मणिमनाल जय जयकार घालतात की पळय हा खान मणिमनान कशी मारून सोडले पळय मारून सोडले म्हणून. जाल्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ क्षणा खातीर मात आशिल्लें. ಸ್ವಲ್ಪ क्षणा नंतर भीमाक अपास म्हणटात पळय तें बोध येता. तो उठून पळयता आणि हें म्हणटा भीम एकदम कोपार आसता कोण हें म्हाका मारलें कोण हो म्हणून. आणि भीमूय तागे गदा घेवन मणिमना दिकेन घट्टी धांवन वता म्हणून. आणि तांगे लढाई सुरू जाता घट्टी घट्टी. आणि हें पंता पळयत भीमान शक्तीन वार करताना मणिमणाकय ते सहन करूं जायना म्हणून. आणि एक पंता मारलेले तेतना मणिमण तो गुन्यालार पडता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मारलेली सिप्ताकची मणिमणाले तागेले पांया तागेले म्हणटात पळय पोट्टार पांय दवरून तागेले हरदेरीची ते म्हणटात पळय तागेले गदान मारता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते इतली घट्टी मारता की मणिमणाले मृत्यू थंय जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मणिमण तसले ते कमांडरान मृत्यू जालेले पळोवन आणि पुरा जन हेकडे तेकडे धांवन वता ती म्हणून सांगिल्लें कुवेराल जन. आणि थंय देखून अपास तें फूल घेता आणि फूल घेवन अपास दिसता म्हणून सांगता की कितली खुशी जाता म्हणून. ताका मनान दिसता की आतां द्रौपदी खुशी जातलें हें फूल घेवन वच्चाक. सो हें मणिमण म्हूण व्हड राक्षसाक हें मारलेलें. आनीक एक काणी आमी पळयत हें तीर्थयात्रा पर्वांत महाभारताचें. आणि ह्यांची मणिमन राक्षस अपास जन्म घेवन मध्वाचार्यान मध्वाचार्यान तागेलें स्वाम्याले अवतारान तुवें तो येता एक सरपा रुपारी म्हूण तेका वासुदेव म्हूण आसा. तांगेले पुर्वाश्रमा नांव. आणि थंय आमी पळयत की थंय एक सरप जावन येवन हो म्हणटात पळय मारूं प्रयत्न करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तेन्ना ते मारूं प्रयत्न करतानाची आणि सांगेत की ते मध्वाचार्य स्वामी ते सांज चेडूं आशिल्ली 5 वर्साची तांणी तागेले मारूं प्रयत्न करता तें सरप मणिमंतूचे व्हड सरप जावन जाल्यार ताका कळटा. आणि तागेले 10 विपायाचे अंगुश्ठानाची 10 विपायाची ते मेन टोनाची तागेले मात्ते मड्डोवन तांकां भान सोडता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. ते आजीक ते जागो आमी पळयत ते पाजक क्षेत्रांत आसा. मणिमंत गोपूर म्हणटात ताका. ते पाजक क्षेत्रांत आनीक आसा. आणि थंय आतां ते विग्रहय आसा ते आमी तुमी आतां प्रेझेंटेशना फोटो पळयत की हनुमंत आनी भीम तांगेले दोग जाणांचे ते विग्रह जावन तो फात्तोर आसा खंय मणिमंत ते सर्पाक रुपार आयिल्ले ताका मारलेलें हें पाजक क्षेत्रांतूच आसा. सो हें पुरो आमी पळयत कशी कनेक्शन्स आसात ह्या पुरो काणयेचे. सो मुखारी आमी पळयत की कळटा की हें पुरो आवाज घट्टी घट्टी येताना
युधिष्ठिर नकुल सहदेव तांकां कळटा आनी कशें की पुरो चिन्ह दिसतात की आकाशांत म्हळ्यार म्हणटात पळय अशुभ जालें कशें की तांकां भंय करता की कशें भीमाक कशें जायनी न्हय तांणी द्रौपदी निमगितात की तेन्ना द्रौपदी सांगता की हांव ताका सांगिल्लें तर वयर तकून फूल घेवन येवचें म्हूण आनी युधिष्ठिराक दिसता की म्हळ्यार युधिष्ठिर सूक्ष्म रुपार ताका पुरो आयक पडटा आशिल्लें ताका दिसता की कशें की वयर लढाई जाल्ल्या आपास कशें की देव जना वट्टू जो गंधर्व जना वट्टू हागे जेल्ना दिसता आनी हे पंता ताका दिसता की भिमाक जावं कशें जायच ना न्हय म्हूण युधिष्ठिरा भंय करता की म्हळ्यार कोणाले तांगेले इतली ते शक्ती नाशिल्ले अर्जुन आल्या ते आशिल्ली शक्ती देवजना लढाई करचे मात हाका युधिष्ठिरा डाऊट येता की ह्या पंता भीमा सोडतात की नात की तांणी कसं जातला बा म्हूण जाल्यार ताका उडगास येता की युधिष्ठिराक की घटोत्कचान सांगिल्लें की खंयच्याय टायमार कसले प्रॉब्लेम असल्यार मागीर उडगास करी म्हूण आनी युधिष्ठिर घटोत्कचाल उडगास करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तो क्षणभर भितर थंय प्रकट जाता आनी तो तागेलो तो स्काय रेंजर आशिल्लो म्हळ्यार तो आकाश मार्ग देखून ताका शक्ती आशिल्ली ती सिद्धी आशिल्ली घटोत्कचाक कोणाक घेवन वचच्या खातीर ताकाची युधिष्ठिर द्रौपदी नकुल सहदेव घटोत्कचा ते आकाश मार्गार देखून ते कुवेरा लोक वचून पावता ती म्हूण पळयता ती आनी थंय वचून पळयल्यार भीम ते पुरा फूल ओट्टू करता आसा म्हूण ते न्हंय तकून आनी आतां सुत्तू पळयल्यार कितलेकी जण मोर न्हू मुर्छीत जावन न्हू आनी ते पळयता ती मणी म्हणटाल ते व्हड शरीर राक्षसालें मृत शरीर थंय बगलेन पळोवनच खंय आनी ह्या पुरा दृश्य पळयता आनी युधिष्ठिरा दिसता की कसन जालें की आबा म्हूण आनी थंय ते निपोवन बशीन ಸ್ವಲ್ಪ कुवेराल जन तांणी वचून सांगतात की एक पुरा कुवेराक की तो एकला येईल कोण की मनुष्य ताणी इतले जाणां मारल्या मणी मना काही मारून सोडलें आनी आनी विंगड एक कोण की पुरा तागेले जन आयिल्ली संबंदीक कसं करचें बा म्हूण ते कुवेरा सांगता की तेन्ना हें पुरा जाता आसतना युधिष्ठिर भीमा सांगता की कसल्याक तूं हें पुरो मारण आनी घालता हांगा येवन असल जनाक सोडका न्हू तांणी फूल दिना म्हळ्यार आपास येवका आशिल्लें हें पुरा कसल्या करता आशिल्लें कसलें की आमी हें पुरो देव जनाल हें लोक हें हांगा येवन आमी डिस्टर्बन्स करचें ना जे म्हूण हें पुरो कुवेरा लोट कनेक्टेड आशिल्लें आनी तांणी तांगेल्या विशेश जावन शक्ती आसा आमकां कसं करूं साध्य आसा आमी कसं हें पुरो तूं पळोवनाक तूं आनी वच्चें हांगा दोखून म्हूण तेन्ना हागेलें युधिष्ठिरालें एक्सप्रेशन पळोवन तागेलें त्या भावना पळोवन भीमाक चिक्के म्हणटात पळय तागेले मर्याद गेल्या म्हण केजातके म्हळ्यार ताका चिक्के कळशीक करता म्हळ्यार हांव केसन की केलेले निमित्त युधिष्ठिरा इतलें दुख्ख जालें ना न्हय ताका दिसता की हांव केलेलें समकी न्हय युधिष्ठिरा पाप इतलें दुख्ख जालें ना मे बी हांव चुकून पडलो दिसता म्हूण तो चिक्के माती तोको घाल न्हू कांय उरलय नासी न्हू तर आपता खंय हें पुरा जाता आसतना कुवेरा कोप येता आसके आतां हें कसन जाता आसा पळय हें ता लास्ट टायम येवन तो फूल घेवन गेल्लो ताका दिल्लें आतां दोनी पंथा येवन आपास कसल्या पुरो जाणां मारका आनी त्या मेगेल मेन कमांडर आशिल्लो तो सेनापती मणिमन ताका काय ताण मारून सोडली म्हूण हें पुरा कसन म्हूण आनी थंय कुवेरू कोपान त्या दिकेन वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय वताना आनी पुरा प्रार्थना म्हळ्यार तो चांग जाग न्हय युधिष्ठिरू भीम नकल सोदे कुवेर तांणी पुरा चांग रुपारी प्रार्थना करून बशिल्लीं अशकें आनी युधिष्ठीर मनान क्षमापण मागून घेता आशिल्लें की ह्या स्थळार येवन आमगेले कसं चूक आसल्यार देवान क्षमापण कोरका हें पुरा पळयता आसतना कुवेराक दिसता की हें साधारण जावन आशिल्लें आनी मणी म्हणटसलें इतले सेनापती भक्ताक कशी मारल्या बा म्हूण इतली शक्ती खंय दोकून आयली तांगेल्याक आनी तशी लेखताना ताका कशें केक उडगास येता के कुवेराक आनी कोप आशिल्लो तागेलो वचून तो म्हळ्यार मंद हास दिता म्हूण आनी भारी खुशेर आसता म्हूण सांगिल्लें आसा हें कशें चल्लें बा आनी तांणी कुवेर येवन तांकां दर्शन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा पांडव जन ताका पुराजन पांय पडटात देवाक कुवेर देवाक आनी आनी पांडवाक ताणें आशिर्वाद दिता विजयी जावं अशी म्हूण आनी तांणी लेखिल्लें की तो मस्त कोपार आसतलो म्हूण कुबेर जाल्यारीची कुवेर सांगता की ना म्हाका तुमगेल वयर पुरा म्हगेलो आशिर्वाद आसा कांय कोप न्ही इनफॅक्ट भिमान येवन हें कसन केलेलें कार्य ताचे निमित्त हांव एक श्रापा दोखून भायर पडलो म्हूण तेन्ना युधिष्ठीर निमगीत खंय कसं ना बा कोण शिल्लो श्राप म्हूण तेन्ना कुवेर सांगता की अगस्त्य मुनीन ताका दिलो श्राप म्हूण तेन्ना युधिष्ठीर सांगता की तूं तर इतलो व्हड देवता
तूं अशी कसन कोरनाशा पुराबा की अगस्त्य मुनीन तुका शाप दिलो म्हणून. म्हळ्यार आश्चर्य जाता. इतले म्हळ्यार इतले चांग देवजनाक अगस्त्य मुनी कसले श्राप दितलो. तेन्ना कुबेर एक फुडेंच काणी सांगतली, हें कितली वर म्हणटात पळय फूड जालेलें की ताव आनी मणिमन वता आसतना मणिमन कसंकी एक गर्वा निमित्त अगस्त्य मुनीन थंय तो साधनांत बशिल्लो तेन्ना अशी जाव को म्हूण कसंकी एक बात दिवचेक तो मणिमन म्हळ्यार राक्षस न्हय. एक कसंकी एक गर्व येवन कसंकी एक म्हणटात पळय अगस्त्य मुनी चिके मारल्या म्हणके कोर न्हू ताका एक हीन कोण सोडता म्हणटात पळय तशी जाता म्हूण. तेन्ना अगस्त्य मुनी कोप येता कसले की ताण कसले करनी आशिल्लें जाव कोण बशील कडेन येवन मारून गेल म्हणटात पळय. तेन्ना अगस्त्य मुनी दिसता खंय अशी सोडूनच हांकां म्हूण ह्या राक्षसाक. आनी हो कोणाल मनुश्य बा म्हूण ताका दिसता की अगस्त्य मुनीक. ताकाची अगस्त्य मुनी श्राप दिता की हो तुगेल तुका न्ही हें तुगेलें सेनापतीक भारी गर्व आसना तुमगेली शक्ती वयरी. अशी जातलें की हागेले एक मृत्यू एक मनुष्य येवन करतलो म्हणून. म्हळ्यार मनुष्यान तर कांय बल ना न्हू. एक मनुष्य येवन हें तुमगेलें मणिमनाल मृत्यू जातलें म्हूण सांगता आनी तुका मागीर ताजे ते दवरता मागीर श्रापच तुका म्हूण. ताका कुबेरा दिसता खंय की आतां ताका सांगी एक श्राप दिलेलें आतां भिमान येवन म्हळ्यार भीम तांणी मनुष्य रुपार आशिल्लो ते भिमान येवन ते मणिमना मार न्हू ते अगस्त्य ऋषीन दिलें ते श्रापा लेकार हें पुरो जाल्लें आनी कुबेर वय त्या श्रापा देखून मुक्त जाल्लो म्हणून तशी दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो सो भिमाक सांगता की तूं कांय केलेली चूक न्ही जावन हें देवाल मनांत आशिल्लो विशय की तूं ह्या समयार हांगा येवका द्रौपदीन तें फूल जावका म्हणका आनी तूं येवन मणिमना मारचें ताका हांव तुमकां श्राप दिवचे और तुमकां कोपची सोडी हांव तुमगेले कृतज्ञ आसा म्हणून सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार कुबेर सांगता खंय हांगा तुमी भोंवतात जाल्यार ह्या दिकेन हें सादारणाच हें दिव्य लोकावट पुरो कनेक्टेड आसा ताका सने हांगा डिस्टर्बन्स जावचो तशी कोरनाका ती म्हूण कुबेर सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो सांगता की तुमी पुरा हरिभक्त म्हूण तुमी तुमगेलें रक्षण तर देव करताची म्हळ्यार आमी ते हरिभक्ताले ह्यांचे विशय कुबेरान कसं सांगिल्लें पळय ते हाजे पशी फुडें अंत ह्यांच फुडें पर्व अंतूची हें दुर्वास मुनीन वयता गेले सांगचे आसके कसले की तेन्ना ते दुर्वास मुनील काणी आसा पळय की तो पुराजन ऋषी मुनी घेवन येता ते अक्षय पात्र देखून ते एक खालीच येता तांगेले पुराजनाल पोट भरता. तेन्ना कृष्णान भिमाक पेटोवचे आसके दुर्वास मुनी निमगुचेक की पुरा रांदप रेडी जाला येया ती म्हूण सांगूक. आनी तेन्ना तर तांणी स्नान करता न्हय तो तांगेले पुराजनाल पोट भर नासता. तेन्ना दुर्वास मुनीन सांगचे आसके तांणी पुराजन ऋषी मुनी जेन्ना दुर्वास तागेले शिश्य सांगतात की आमगेलें पोट इतलें भरलां आतां आमकां कांय खावचें जायच ना आतां आमी वच्ची कशी म्हणून. ताका दुर्वास मुनी सांगता की युधिष्ठिरान पुरो तयार केलेलें आसा हरिभक्त तांणी तांगेलें केलेलें वचून ते खाय नातल्यार भारी व्हड विशय जातलो ताका आमी हांगा देखून धांवन वचा म्हूण ताका तांणी थंय देखून पुरो धांवन वता ती. ह्यांच पॉयंट हांगा कुबेरूय सांगता की पांडव जनार खातीर आनी इन जनरल ते एक पॉयंट करतात तांणी की हरिभक्त न्ही म्हूण. आनी हरिभक्त म्हळ्यार देव तांगेलें केन्नाय रक्षण करता पुरा परिस्थितींत. एक लास्ट एक काणी स्टार्ट करूया मागीर 7:55 जावं एंड करून मागीर मुखार वयलें सेशन कंटिन्यू. सो तशी आमी पळयल्यार पांडव थंय रिक्वेस्ट करता कुबेरू की तुमी हांगा कितले वेळ जावका तितले वेळ राब येता कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. आनी तो चांग भारी दिव्य जावन आशिल्लो लोक न्हय सो थंय भारी एक चांग वातावरण आशिल्लें थंय म्हणटात पळय भारी एक चांग वातावरण आशिल्लें. आनी थंयच्या समयार तांणी ते कुबेरान थंय ते रतानाची 5 वर्स जालेलें आसता आनी अर्जुनय स्वर्गा देखून आपास येता थंय आनी अर्जुनान येवन तागेले स्वर्गा जालेले विंगड विंगड त्या तपस्या खंयची खंयची ताका ताण केलेली तपस्या खंयची खंयची ताका आयुध पुरा प्राप्त जालें त्या पुरा विशय सांगता ताची डिटेल्ड विशय ते अर्जुनाल सिरीज केलेलें आसा तांतूं तुमी युट्यूबार पळयल्यार ह्या चॅनलार तुमकां मेळटलें अर्जुनान येवन ते कसं कसं विशय सांगचे आसता गेले म्हणून. मागीर भीम एक दिवस सांगता काय तांणी उलोवन बशिल्ले तेन्ना की आमी हें लोकांतूं राबचे न्हय म्हळ्यार हें इतलें कम्फर्टेबल आशिल्लें इतलो मोहक जाग आशिल्लो की आमी हांगा राबल्यार
आमगेल त्या म्हणटात पळय ते युद्ध करची शक्ती आमगेल मन पुरा परिवर्तन जातलें. आता आमगेल व्हड कार्य म्हळ्यार तकड वचून युद्ध करून त्या कौरवांक तांकां पराजीत करचें आसा. आता हे इतले चांग लोकांत राबून आमकां अभ्यास जाल्यार आमी युद्ध करची पुरा विसरतलीं ती ताका हांगा दोखून वचूं का म्हूण भीम सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी युधिष्ठीर हांणी पुरा अर्जुन पुरा आयकताना तांकां दिसता की वय हाणें भिमान सांगचे पॉयंट सम म्हळ्यार ते इतले चंद जाग आशिल्ले की तांगेल्या मनांत विंगड कसले विशय नाशिल्ले म्हळ्यार एक भारी एक चंद वातावरणांत तांणी राबून आसता. ताका तांणी दिसता की वय हांगा राबच्या नज मस्त काळा आनी पास आमी हिमालयार देखून त्या पुरा कडेन देंवन आपास तोग येवं का म्हूण सांगतात. आनी तांणी तोग येवन मागीर एक काम्यक वन आपास येवन थंय त्या एरियांत राबू सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तांगेनी कोत्त आसा की तांकां त्या कंडिशना लेकारी तांणी 12 वर्स तांणी ते वनवास राबूक आशिल्लें आनी 1 वर्स ताजे नंतर अज्ञातवास. सो तांणी पुरा आत्तां प्रिपरेशन करता आशिल्लीं त्या 1 वर्सा अज्ञातवासा खातीर कशी राबचें म्हूण म्हणजे आपास तांणी मागीर आपास वचूंक तांणी. सो हें पुरा तांणी ते वन राबताना एक दिवस अशें आसता की द्रौपदी आनी धौम्य ऋषी तांगेर ओट्टू आसता. तांणी ओट्ट आसतना आनी पुरा जन विंगड विंगड दिकान वता ती नकुल सहदेव अर्जुन भीम युधिष्ठिर म्हळ्यार तांणी ते क्षत्रिय धर्मा लेकार ते खंयचे एक डेंजरस प्राणी असले तांकां हंटींग कोर्स ते तांगेले ते क्षत्रिय धर्म आशिल्लो ताका तांणी ते हंटिंगा खातीर भायर वता आशिल्लीं आनी कसलेपुणी खाण हें ते पुरा घेवन येवच्या खातीर वय तांणी विंगड विंगड वचून एक अमूक समय भितर आपास येता आशिल्ले. त्या समयार ते सान एक कुटीर सी ते एरिया राबताना थंय देखून जयद्रथ येता आनी जयद्रथ धूळ देखून पळोवन द्रौपदीक भारी एक म्हणटात पळय भारी एक मोहित जाता. ताका दिसता की हें कोण अबा हें रान्ना मदीं तूं हे अप्सरा की खंयचे देवी की कोण अबा हें म्हूण. आतां जयद्रथ विद्यक्षेत्र रायल पूत आशिल्लो सिंधू नरेश जयद्रथ म्हणटा आशिल्लो ताका. आनी तो एक्चुली साल्व म्हूण एक राज्य वता आशिल्लो म्हळ्यार कोणाकी वट्टू ते वार्डिके प्रपोजल आशिल्लें तागेलें. सो ऑफकोर्स त्या टायमार क्षत्रियांत मस्त वार्डीक जाता आशिल्लें आपास कोणाल वट्टू वार्डीक करच्या खातीर आनी तागेले चेडूय आशिल्लें तेन्ना हें पुरा जेन्ना वता आशिल्लीं ती साल्व देशा खातीर चमकून वच्या खातीर आनी पुरा तांणी एकदम राया म्हणके पुरा भांगर हें त्या पुरा घालून वता आशिल्लीं. मात जयद्रथ आमी पळयता ते इतले मर्याद नातील म्हणटात पळय अशें आसा की तागेले एक पूत आशिल्लो कोटिक म्हणून त्या कोटिका सांगता की द्रौपदी वचून सांग की कोण म्हूण ती सुरे सोदून काडी आनी म्हगेलो वटू वाडलीक करची प्रपोजल तिका दी म्हूण सांगता की पुत्ताका पेटयत की म्हळ्यार तितले म्हणटा तो एक प्रकाराचे जयद्रथाल कॅरेक्टर अशें आशिल्लें चरित्र म्हूण पळयता. आनी ताका जयद्रथा दिसता की आतां हांव खंयचे ते साल्वाचे युवती वटू वार्डीक करूं वता आशिल्लो मात हांगा ताजे की ना कितली किचन ही कोणकी आसा हांगा ही गेलो ओट्टूची म्हणटात पळय घेवन वचेत म्हूण ताका दिसता की मागीर साल्व वचची का म्हूण ना म्हूण कोण म्हूण पुरो इन्क्वायरी करी म्हूण सांगता. तेन्ना कोटीक कोटिकान हे पळोवन तुज कितली अध्याय आसा केन्ना कोटीक आसा पळय तो हागेलो पूत जयद्रथालो ताणें ही गेलें द्रौपदी चंदायेचें वर्णन करचें आसा ताजे विशयी कितली की श्लोक आसा ती द्रौपदी कितली चंद आसा म्हूण सांगचे खातीर आनी तो पुरा ताणें तागेल्या मनांत येता की ही यक्ष की दानवी की अप्सरा की कोणें व्हड दैत्य नागाल जावं धुव की वरुण देवाल जावं परिवाराच की यमाल परिवाराची की कुवेरा लोकां दुखून आयिल की असं पुरा ताका मनान दिसता कोटिकाक म्हूण सांगता. आनी मागीर तो द्रौपदीला वचून सांगता की हे द्रौपदी तू जयद्रथाल विशय आयकला हांवें तो सिंधू नरेश आनी सौवीर आनी कितलीकी सकट जाग तागेले 6,000 रथ आसा ती घोडे हें पुरा म्हूण हळूहळू इंट्रोडक्शन दितके इतले सकट गांव आसा ते अंगारिका कुंजर हें मस्त सकट तें क्षेत्रां नांव दिल्लें आसा खंयचे पुरा ते अधीन जावन आशिल्लें जयद्रथाल आनी पुरा जेन्ना म्हगेल बापूस इतलो व्हड राय म्हूण आनी तागेले भावाल विशय वय सांगता की जयद्रथाले वलहंक अनीक विदरण असल पुरा व्हड व्हड भाव आसा ती आमी हें पुरा राज्य पळयता ती म्हूण आनी आमगेल पळया ती थंय आसा म्हगेल बापूस जयद्रथ तो इंद्रा म्हणकेची म्हूण आनी कोण तूं म्हूण सांगता की तेन्ना तेन्ना द्रौपदी कळटा की म्हाका गोत्त आसा हें तुमगेल इंट्रोडक्शन दिवका म्हूण म्हाका कळ्ळें कोण तुमी म्हणून आनी मात ती सांगता की
आत्ता आत्ता म्हणटात पळय ह्या समयारी उचित न्ही हांव एकली आसा कुटिरांत तो ह्या समयारी हांव तुमगेल्या उलोवन घेवची सम न्ही ಸ್ವಲ್ಪ वेळान म्हगेल बामूण येतली ती तेन्ना उलयल्यार सम आतां उलोवच उचित न्ही म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना तेन्ना आपास तो सांगता काय की पळय तेन्ना मागीर तेन्ना द्रौपदी तिगेल बी इंट्रोडक्शन दिता काय पळय हांव द्रुपद रायल धुव आनी मागेल नांव द्रौपदी म्हाका कृष्णावय सांगतात म्हगेलें नांव कृष्णावय आसा म्हूण सांगतात आनी हांव 5 पतीक स्विकार केलेलो आसा म्हूण आनी तुमी तांगेल नांव तर खंडीत उडगास कोरनासच्या पुरो कसले की तुमी खांडव प्रस्थ आयली म्हाका गुर्त आसा म्हूण युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन आनी माद्रील दोन जन चेडू नकल सहदेव तांणी पुराजनात भायर गेली ती आता ಸ್ವಲ್ಪ समय तांणी येतली ती म्हूण हें पुरा वर्णन करचें आसता खंयच्या देशांत गेलेलो भीमसेन अर्जुन खंयच्या देशात गेलेलो सो तांणी सांगतात की युधिष्ठिर येतलो आनी युधिष्ठिराक पुरा अतिथीक स्वीकार करचे भारी कश तो तुमी राबयात ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भायरी तांणी युधिष्ठिरान आयले सुद्दां तुम्ही भितर येता आनी आमी तुमगेलो सत्कार करता ती म्हणजे तुम्ही ह्या दिकान आयली वय ಸ್ವಲ್ಪ वेळ राबयात ती म्हूण तो भारी चंद कोरून द्रौपदी तांकां रिक्वेस्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कोटिका काय दिसता काय हा हिणें भारी एक रिस्पेक्टफुल हिची सांगता आसा म्हूण जाल्यार हिची तेदनाची म्हणटात पळय हो जयद्रथाक राबू जायना म्हूण सांगता आसा तो आयकता आसा तेन्ना कोटिका कळटा की जयद्रथाक मनांत कसन आसा म्हूण तेन्ना ती कोटीक सांगता की हे द्रौपदी तूं हें कसन हांगा वनांत त्या मांकडा म्हणके राबून आसा म्हूण मेकेल बापूस पळय जयद्रथ तो तुका द्रुपद राय म्हळ्यार तूं राणी तूं रावळार राबू का हें कसन एक वना राबून आसा म्हणून सो मेगेल ओट्टू यो आनी आमगेर ओट्टू यो तूं मेगेल बापसूल ओट्टू वाडीक कोन्न घे म्हूण तशी त्या प्रकारारी तो कोटीक सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तेन्ना ती कसन्या वचना कोटीक वचून जयद्रथा सांगता काय ती म्हाका दिसना ती येतली म्हूण तेन्ना जयद्रथ आनी 500 जन कोटिका ओट्टू तांणी सीदा थंय त्या जाग्यार वता ती खंय द्रौपदी आशिल्ली म्हूण आनी जयद्रथ सांगता काय हे द्रौपदी हांव पुरो आयकल्लो तुगेले विशय म्हाका गुर्त आसा आनी तुगेलें भारी तुमकां म्हणटात पळय युधिष्ठीर आनी तेगेले भाव पुराजन आसा ती कशी आसा ती म्हूण अशें पुरा निमगीता आनी द्रौपदीक वें दिसता काय की हो तागेले मनांत कशें बॅड इंटेंशन आसा म्हूण द्रौपदीक आनीक तितली डावट जायना तेन्ना द्रौपदी वें सांगता काय म्हाका गुर्त आसा तूं हें सिंधू नरेश जावन तुमगेलें राज्य पुरो समज न्हय म्हूण आनी आनी तांकां उदक आनी पिवचें ऑफर करती म्हूण म्हळ्यार तिका दिसता की आतां एनी टायम येतली आतां ना म्हण आनी भितर येवन जालना न्हय आनी सांगता की आतां युधिष्ठीर आनी येत तरी आमी फळार करुयात आनी कसणेपणी घेवन येतली ती आमी फळार करुया त्या दवळ तुमी बैसून स्थान ग्रहण करून चिके रेस्ट करता जाल्यार करया ती म्हूण तेन्ना जयद्रथ सांगता की म्हाका खुशी जाली तुमी ब्रेकफास्ट आनी म्हण तूं पुरो अरेंजमेंट करता आसा जाल्यार तूं हांगर आपूण कांय प्रयोजन ना मेगेल रथार यो आमी पुरा वचा हें पुरा कसं कुंती आनी हें माद्री चेडूं हांव रापून कांय ना तांगेल्या कांय शक्ती ना आनी कितलो काळ तांणी वनांत राबचें आसा तूं सोड तांकां म्हूण आनी म्हाका दिसना मुखार तांकां राज्य न्ही कसं मेळटलें दुर्योधन इतली शक्तिशाली आसा ताका तुगेल तसली स्त्री इतली चंद स्त्री आसा तूं हांगेलो टायम वेस्ट करूं नाका मेगेलो यो म्हूण सांगता जाल्यार की तूं भारी एक ऐश्वर्यानी म्हणटात पळय प्रॉस्पेरिटींत राबूं का हें पांडू पुत्रांक म्हणटात पळय तांगेल ओट राबून तुगेल कसं नाही म्हणटात पळय कशें खुशेन जावचें तसले एक विशय न्हय म्हूण तेन्ना असल पुरा आयकून द्रौपदीक म्हणटात पळय तांणी आतां ते लायन क्रॉस केले म्हणटात पळय द्रौपदीक भारी दुख्ख जाता काय आनी कोपू येता कसं उलयतास तूं जयद्रथाक सांगता काय तूं कसं मर्याद ना मागीर बामणान भायर गेले तेन्ना तूं एक तर येवचें नज आशिल्लें हांगा भितरी तूं आयला 500 जनां घेवन तुगेले सुरय तुगेले पुत्ता पेटयलें हांव ना म्हणलां ताका जाल्यारूय तूं वय आयला आनी द्रौपदी म्हणटात पळय ती एक म्हणटा कोपार तें एक म्हणटात पळय ते दुर्गे मणकेची कोप जावन तुगेले दोळ आनी रेड्ड जाता ती म्हूण त्या म्हणटा ती कोप येता म्हूण आनी इतले पुरा मेगेल बामणाल खातीर तूं इतले अपमानीत जावन तूं शब्द प्रयोग केलेलो आसा तांगेलें म्हणटात पळय यक्ष आनी राक्षस आनी देवता जनावय तांणी डिफीट केलेलें आसा आनी तूं खंयच्या रुपार येवन तांगेले लढाई करतलो म्हूण अशी म्हणटात पळय
ती अनेकेच म्हणत तुगे लास्ट चान्स सांगतो कोण वर्स म्हूण तांणी पक्का नायल्यार तुका सोडच ना ती म्हूण कसं जालें की द्रौपदीने हे शब्दाचे उपयोग करचेस की क्षत्रियां तशी कोणीय ना ती कोण आनी 5 जणां उठून लढाई करचे साध्य आसा म्हूण युधिष्ठिरू भीम आणि तांगेल पुरा ती सांगता म्हूण की नकुल सहदेवाल कसन ती एक शक्ती आसा आणि भीमाल कसन शक्ती आसा पुरा ती सांगता म्हूण आणि म्हणतात पण ती एक हाचे एक एक्झाम्पल ಸ್ವಲ್ಪ झाड असे असतात की ताचे म्हणतात पण ताची बी पडली सुद्धा ते झाड वत्ता म्हणून आणि क्रॅब्स असतात ती क्रॅब्स आहे तशी की तांगेले तांणी ते एग्ज ले केले सुद्धा तांगेले ते कोण ते एग ले करते हांव ताचे निधन जाता म्हणून मृत्यू जाता तशींच्या तूं हांगा भितर येवन तूं मृत्यू स्वीकार करता असो म्हणून ती जयद्रथा सांगते आणि जयद्रथ सांगते म्हाका हें पुरो गोत आसा म्हाका भिवोका म्हूण ना म्हगेलें व्हड राज परिवार आणि आमगेल्या एक शक्ती आसा हे पांडव जनाल नाव घेवन म्हाका भिवो नाका हे द्रुपद पुत्री यो म्हगेल रथार बैस हस्ती वय आसा आमगेल्या तूं खंयच्यार बैस आणि यो म्हणून तेन्ना द्रौपदी सांगता खंय तुका गोतना कसन आहे म्हणू कसन जत्तल तुगेलो ओटू आत्ताय वस अर्जुनान पक्कने चुकून ह्या क्षणान आयल्यारी तुमका पुरा ध्वंस कोण सोडतली तांणी म्हणून आणि अर्जुनस्य ती सांगता की तुगेले एकठांय जनाक एकल्याके सोडा आणि कशें एक म्हणटात पळय सुकून गेलेले तणाक उज्ज लागता तशी तुमगेल पुरा जन क्षणभर भितरी अर्जुन तुम पुरा जना मान सोडतलो म्हूण तशी सांगता म्हूण सांगता आणि तागेले गांडीव ताण काडल्यारी तुम्ही खंय ना ती म्हूण गांडीव तागेले अशी आसा म्हूण त्या पुरा अशी पुरा तागेले मध्ये डायलॉग्स आशिल्ले ह्या पुरा महाभारतांत तो उल्लेख केलेलो आसा म्हूण सांगिल्लो आसा टाइम जालेलो आसा 8 घंटे मुखार सून कसन जातलें आतां नेक्स्ट संडे पळय हरे कृष्ण सो कसं कॉमेंट आहे कसं असल्यार तुम्ही करू येता हांव क्विकली रिकॅप करता आम्ही फर्स्ट डिस्कस केलेलें की एक पंथा तो सौगंधिका फूल घेऊन येता भीम मागीर आपास येतरी ಸ್ವಲ್ಪ काळान आपास द्रौपदी विंगड कसं की फूल पळोवन आपास सांगता की ता घेऊन यो म्हणून सो आपास थंय वताना ते कुवेरा जना लोटू म्हणटात पळय लढाई कोर न्हू मागीर तांगेल तो सेनापती जावन आशिल्लो कुवेराल तो मुखार येता म्हणून सांगिल्लो आसा आणि आम्ही त्या पळयलेले तो मणिमण म्हणून तो राक्षस आशिल्लो कुवेराल सेनापती ताका भीम मारता म्हणून सांगिल्लो आसा आम्ही ह्या पळयलेलें की तो आपास विंगड जन्मान तो एक सरप जावन येवन मध्वाचार्य स्वाम्या वैरी अटॅक करूंक प्रयत्न करता सान आसतनाची ताका मारता ते मणिमंत गोपूर म्हणून त्या तिगे पाजक क्षेत्रांत आसा त्या म्हणून आमी डिस्कस केलें मागीर आमी आनीक पळयलें की पांडव जनाक युधिष्ठिरांनी दिसता हें पुरा जाल्ले निमित्त कुवेरा कोप येतलो म्हणून जाल्यार कुवेरा कोप येना कुबेर कृतज्ञ आसता की म्हाका अगस्त्य मुनीन दिलेले श्रापा देखून तुम्ही मुक्त केल्लें मणिमणा मार न्हू म्हणून सो त्या एक विशय पळयलो आनी मुखारसून आमी पळयलें की तांणी कशी कुवेर लोकांक तुची राबून आसता ती जाल्यार भीमा दिसता की तांणी तोखू येवका म्हणून आणि अर्जुन येवन तांकां पुरो विशय सांगता आणि एक दिवस आमी ह्या घटनेन आमी राबयलें की द्रौपदी एकळी आसतना भीम आनी पुराच्यान भायर वताना थंय जयद्रथ येता म्हणून सांगिल्लो आसा आणि जयद्रथ तिगे लोटो तागे लोट वाडीक करून यो आनी तिके म्हणटात पळय अपहरण करचे तयारी जाता त्या पॉयंटार आमी राबलीं ती मुखारसून कसन जाता जयद्रथ अपहरण करता आणि जयद्रथ अपहरण करता मुखारसून कसन जाता आमी नेक्स्ट संडे धन्यवाद कसं चूक असल्यारी क्षमा पडतो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मणिमंत दिव ओडतो जावन येवन वापस मध्वाचार्यान ताका मारचे न प्रभुजी वय 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 ओके ओके सो फुडली जन्मान तो त्या राक्षस आशिल्लो तांगेलो वय मणिमन जावन आशिल्लो करेक्ट करेक्ट मणिमंज ओके ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण वेणीवाद प्रभु धन्यवाद जॉइन जल हरे कृष्ण धन्यवाद पूरा जन खातीर कॉमेंट्स खातीर धन्यवाद माताजी संडे टाइम करून येवन तुम्ही जॉइन करता ती भारी छंद आसा एक्चुअली हांव मतलब एकदम शॉर्ट रितेर हें पुरो सांगता आसा एक एक विशयाक विवर्सून म्हळ्यार महाभारत म्हळ्यार 1 लक्षा किंवा चड श्लोक आसता तो एक एक विशय विवर्सून आसा त्या त्या
ते तीर्थयात्रा पर्व पळयतना भारी आश्चर्य जालें की कितले सकट 100 कडल्यान ज्या घेतांनी चमकली ते एक एक विषय ते तांतूं सांगिल्लो आसा तांणी. तो भारी एक विशेष रुपांत सांगिल्लो आसा. तो आमकां एक संडे तुवें ಸ್ವಲ್ಪ टायम काडून आमकां पुराय जाणांक हें दिव्य ज्ञान आशिल्लें देवाल भक्ताल विशीं आयकुचें मिळता. सो कृतज्ञ आसा, प्रार्थना करूं. 3 पंथ हरे कृष्णा म्हणून आमी हे सेशन कंक्लूड करूया. नेक्स्ट सेशन आमी पळोवया कसं जाता मुखार सुनू जयद्रथान कसं करूं असं पळोवया. हांगा रावयता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळ्या.